पणजेन पर्यावरणाचेर अभ्यास करपी लोकांक आनी भुरग्यांक एक नवो जागो तयार जाला. सांगपाचें म्हळ्यार हो जागो लोकांक थंड, शांत आनी नैसर्गीक वातावरणांत भोंवपा खातीर तशेंच बसपाक तयार केला. ताचो फायदो पर्यावरण विशय शिकपी आनी पर्यावरणाची आवड आशिल्ल्यांक उपेग जावपाक शकता अशें सिद्धार्थ कुंकळकारान सांगलें. जसे आम्ही मांडवीची प्रॉमेनाड तयार करतात तसेच मँग्रोव जे गोयचे जॉग्राफीचे एक नेचराचे सैमाचो एक भाग जावन आसा आनी मँग्रोव झाडाचें म्हत्व हें खूब आसा. एक जस्ट नुस्त्याक लागून ब्रिडिंगाचो जागो, आमचे कोस्ट लायनीक प्रोटेक्शन दिवपाचें काम ही मँग्रोवची झाडां करता आनी ताज्या बद्दल खंय तरी अवेरनस करचें. आमच्या स्पेशली भुरग्यां कडेन वचून तांकां सांगचें की मँग्रोवचें म्हत्व कितें म्हणून हो प्रकल्प कन्सेप्शनलायज केल्लो आनी हाचो आर्किटेक्ट आमचो रिनाउंड जेरार्ड डिकुन्ना आसा. ताणें हाजेर डिटेल इंजिनियरींग प्लॅनिंग करून आयज हाजी फेज 1 साकार जाता. आमचो एक हाजो फुडलो टप्पो म्हणजे हाजे फुडें वचप अप टू द ब्रीज ऑर प्रॉब्ली क्रॉसिंग द ब्रीज आनी हेवटेन ह्या सायडीनी मातशें थोडेंशें एक्सटेंशन करप, जाका लागून टोटल लेंथूय बी अरावंड 1.5 किलोमिटर जातली. आमच्या सिनियर सिटीजनांक सांजचे बसून हांगा विरंगुळो आपलो एंटरटेनमेंट करपाकूय ही मदत जातली. मॉर्निंग वॉकर्स, इवनिंग वॉकर्स कोण आसा तांकां लागून तर हो म्हाका दिसता एक्सिलंट स्पॉट फॉर वॉकिंग. बिकॉज एक निसर्गा मदल्यान वाट काडून चलप हाजे म्हाका दिसता एक्सपिरियन्सूच वेगळे आसता आनी ताका लागून आयज हो प्रकल्प एक बऱ्या भशेन साकार जाला. हाजेर मँग्रोवची टोटल म्हायती दिवप, मँग्रोवचें सायकल कितें आसता, मँग्रोव झाडां कशीं जाता, हाजेर जतन कशें करप ही सबंद म्हायती हांगा पावला पावलार आसतली. एक 3ऱ्या वर्साच्या एनिवर्सरीचेर आयज हाजें उक्तावण जालां म्हणून हाजें एक म्हाका दिसता म्हत्वूय वाडटा. नॅशनली भारतभर हो एकमेव प्रकल्प आसा जो एक मँग्रोवसा भितर वचून तातूंत केला. पणजेच्या पाट्यार सेंट्रल लायब्ररीच्या फाटल्यान आशिल्ल्या खारफुटींत केंद्र सरकाराच्या अमृत येवजणे सकयल ह्या खारफुटीचें सुशोभीकरण केलां आनी लोकांक एक बसपाक वातावरण तयार केलां. हें करतना थंय आशिल्लीं खारफुटीचीं झाडां मात तशींच दवरल्यात. तांकां जोडूनच हें नैसर्गीक वातावरण तयार केलां. सोमारा ताचें नगर उदरगत मंत्री आनी म्हापशाचे आमदार फ्रांसीस डिसोझान उक्तावण केलें. खारफुटीचेर लाकडाचो पूल देशांत पयलोच आसा अशें म्हळां. खूब फावटी प्रकल्प करतात कसले इमारती बांदतात, रस्ते करतात, ब्रिज बांदतात, चडशें आमचें लक्ष तेजेरच आसता. डेव्हलपमेंट म्हणजे तें काय दिसता. निसर्गाचेर आमी नदर मारिना. निसर्ग प्रोटेक्ट करपाचें तें आमचें काम. निसर्ग प्रोटेक्ट करपाक दुसरे लोक येवचे ना, एनजीओ करपाक येवचे ना, म्हणजे तेंचे कडेन ती ताकद नासता. सरकाराची ताकद वापरून हो प्रकल्प तयार केला. मँग्रोवान ह्या म्हाका दिसता 14 स्पेशीज आहा. आतां म्हाका जेरार्ड डिकुन्ना सांगतालो की 14 तरेचीं झाडां हांगासर. हाचो अर्थ कितें? हो सादो मॅनग्रोव न्हू, हितून निसर्ग खूब आहा, नेचर. हितून दुसरे मागीर जर कुल्ल्यो आसताल्यो, मड पेपर्स आसतले, मागीर बेसिनी म्हणटा तें मोटें झाड तें दर्या कडलें. बेसिनीचे न्यू मेटापर्स तेजे परते मुना वयर सरतात आनी वारें घेतात. हे सगळे भुरग्यांक शिकपाक गावता, दोळ्यांनी पळोवपाक गावता आनी अभ्यास करून तेजी म्हायती निसर्गा बद्दल वाडटा. म्हणटकूच हो प्रकल्प सरकारान दुसरे भाशेचो घेतला आमच्या स्मार्ट सिटीन, की शहरूच स्मार्ट करचें न्हू, तेजे सरावंडिंग्स कितें आहा पळय प्रॉमिनंट्स म्हणूं नाका, ही वॉकवे म्हणूं नाका, तें स्मार्ट दिसपाक जाय. म्हणजे फाल्यां म्हाका दिसता की इस्कोलाचे शाळेतल्या भुरग्यांनी हांगासर येवचें आनी तेंच्यांनी पळोवन घेवचें कितें वॉकवे न्हू, निसर्ग तो आहा पळय तो आनी कहो राखपाक जाय पळय तो.